Guidance rank A5. Burgam bhaktin somya gayon koruneta visvas doruneta mapamukaryena Burgam bhaktin somya gayon koruneta visvas doruneta mapamukaryena Admiara Sodan Baba, Bosuk Yedautuka. Admiara Sodan Baba, Bosuk Yedautuka. Admiara Sodan Baba, Bosuk Yedautuka. Admiara Sodan Baba, Bosuk बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. भगिनीनो, आयज बाळका जेजूची भाग्योंत तेरेज ही आंकवारीची आमी परब पाळटा. भाग्योंत तेरेज 24 वर्सां ह्या संवसारान जियेली, पूण जो वावर तिणें एक मादर भयण कशी केली, हो वावर देवाच्या मोगा खातीर केलो. साद्या वावरांतल्यान देवाची मोजरी सोदूंक ती वावुरली आनी सादें वावर देवाच्याच मोगान करून दुसऱ्यांच्या जिवितांत कुशळकाय हाडून ती वावुरली. आयज हीच बाळका जेजूचे भाग्योन तेरेजाचो आमी उगडास करतना ल्हान भुरग्यांची आस्कारीण कशी ती भुरग्यांचोय आमी उगडास करता. शुभ वर्तमानांनी जेजू आमकां उगडास करता. भुरग्यां भाशेन आमी जावंक, किरीत गूण भुरग्यांचे आमी आपणावंक आनी सादेपणाचो अदीक करून विस्वाशीपणाचो भुरग्यांचो गूण अदीक आमी आपणावंक वावरया. हाचे मीस भेटयता जॉन मास्करनस आपल्या धंद्या पासत ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. तेच बरोबर आयज जग दीस पाळटा मार्शल कमेलो, शेन डिसुजा, शॅनली डिसुजा आनी मिनिनो पेरेरा हांचे पासत आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालून आनी बरे भलायकेन तांकां व्हरून. नेमिसाची पेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन आमी देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपरिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच एकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात मागता. सरपरिदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. समया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, समया काकूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवाक सगळींच्या सरपरिदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका बाबा करता. समया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकट्याच पुता समया देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसताय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच विश्वून, एकलोच पुर्वेस्पोन. आमेन. प्रार्थया. आमची इंतेसवा
ह्या वेळार आमी भाग्योन तेरेजाचे विनवणेन देवा मुखार घालुया. आनीकूय आमच्या मनांनी जायती मागणी आसतली. आनीकूय जायतीं जाणां आपलो वाडदिसा मनयता आसतली, लग्नाचो दीस पाड्डो आसतली. तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, आपणाचें किरकोळपण आनी असोकताय वळखून आपणाचेर न्हय बोगोर तुजेरूच सगळो विस्वास देंवतात त्या मनशांक तुज्या गोपांत तूं माये मोगान घेताय. भाग्योन तेरेजाक तुवें दाखयलोली खावतिकायेची आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरुसल्याक खुशाल जा, तिजो मोग कोत्तल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोश बरीत जायात. तिचें दूख कोत्तल्या सगळ्यांनो तिच्या पासत खुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितली ताची ओर्दीच्योन तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या भरलेल्या होड्यांतले पिवन पिवन कुशीक जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एक नदी पोरी हांव तिका शांतीन धाडटलो आनी घसघशीत व्हांवत्या वाला पोरी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या होड्ड्यार सगळ्या बालांक उबारून व्हरतली आनी आपले उटेन तांकां खेलयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पोरी हांव तुमकां बुजवण दितलो आनी जेरुसल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमचें होड्डें तुमचीं हाडां तोंडा वरवीं फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात तुमच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गोड म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकाय आसच्या ना. व्हडविकायेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलें. जशें दूद सोडटल्या भुरग्या आपले आवयच्या हुस्क्यार तसल्यो सुपुल्यो भुरग्यां सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला आतां आनी सदांकाळ. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. भाग्यन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणांनो, आतां आंकवाराची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांयच हुकूम दिवंक ना, पूण त्या सोम्याच्या काकलुटीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे अडचणी पासत जोण एकल्यान आपूण आसा तेच बेसार रावलोलें बरें. तूं
तुका पोतीन आसा तोर तिका सांडू नाका, तुका पोतीन ना तोर पोतीन घेवंक सोदू नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना, आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्यार आपल्या जिवितांत गास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. भावां भयणांनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपूंक पावला. देखून हे फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरेन जिवचें. रडटा ताणें रडनासलोले पोरी, सुखांत आसात ताणीं सुखांत नासलोले पोरी, विकतें घेतात ताणें आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणें त्यो खरेंच वापरनासलोले पोरी जिवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप लिपयत जावन वेता. हुस्क्या मेकळी तुमकां जियेतली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्यांक सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपली बायलेक कसो वावरतलो हाचे विशीं ताका हुस्को, आनी असो तो आपणाचे भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावन नासलोले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचें पडलां, कित्याक ती कुडी आनी मनान पवीत जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सगट फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगळ्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत हे वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राशांत सगळ्यांवन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचीत नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भगवपणिलो, आयज बाळका जेजूच्या तेरेसाची आमी परब पाळटा. तेरेज हें फ्रांस गांवांत 2 तारखेर जानेवारीचे 1873 वर्सां जल्माक आयलें. ताका लिटल फ्लावर अशें एक दुसऱ्या नांवान आमी उद्गारता. 5 भयणां मदले धाकटुली सगळ्यान ल्हान आसलें.
4 वर्सांची पिरायेर ताची आवय सोंपली आनी ताच्या बापायन जें घोडयाला करचें असलें बिझनस आसलें तें बंद करून थंय तो लिक्सियोस हांगासर थंय गेली आनी तेरेजाक आपले आंटीशी दवरून ताची परामर्श करूंक 5 भयणां मदली व्हडली भयण ताची पॉलीन आनी मारिया म्हण एकली भयण ही मारिया घराचें पळयताली जाल्यार पॉलीन रिलिजियस फॉर्मेशन ताचें वो तांचे घरांतलें देवस्पणाचे बाबतींत तें पळयतालें जेन्ना तेरेजा 9 वर्सांची पिरायेर पावले तेन्ना मारिया ही भयण ताची कवेतान येता मादर जावंक आनी जेन्ना 14 वर्सांची पिरायेर पावली तेन्ना पॉलीन ही दुसरी भयण ताजी मादर जावंक येता हें बी तेरेजाच्याय काळजान आसलें आनी हाका लागून जेन्ना तें 14 वर्सांचे पिरायेर पावले तेन्ना आपुणूय कोवेतान वचूंक तयारी करता तेन्ना ताजो बापूय तो ताका होयकार दिता पूण गांवच्यो कामलायट ऑर्डरीची जावं ते दुसरो बिझनस तांचो तें चड ल्हान आसा अशें म्हणटा दुसऱ्या वर्सा जेन्ना ताचो बापूय तेरेजाचो ताका घेवन एक पिलग्रिमेज रोमाक वता तेन्ना पाप साहेबाचें जनरल ऑडियन्स आसता उलयता तेन्ना तेरेजा आपलो काळजांतलो हो गूट पाप साहेबाक उक्तो करता आनी तेन्ना पाप साहेब लियो 13 हो आसलो ताणें अशें म्हटलें इफ गॉड यू शॅल एंटर इफ इट बी गॉड्स वील देवाची खुशी जाल्यार तुका भितर सरूंक मेळटलें आनी त्याच वर्सा 15 वर्साच्या पिरायेर तेरेजा कोवेतान भितर सरता तेची चवथी भयण सेलीन हेवूय कोवेतान भितर सरता आपल्या बापायच्या मरना उपरांत कोवेतान आसतना तेरेजा जायतो वावर करता आनी हो वावर हार्ड वर्क थोडे फावटी मागण्यांतल्यान देवाक तें भेटयता ताचें एक म्हणणें आसलें टू पिक अप अ पीन फॉर लव कॅन कन्वर्ट अ सोल दॅन इट्स वर्थ वायल डुईंग एक पीन पर्यान देवाच्या मोगान आमी ती उबारली जाल्यार आनी तितूर कोणाचोय आत्मो साल्वार करूंक जाता जाल्यार हो वावर फळादीक असल्या मनान ल्हान ल्हान ते वस्तू करताले तिची भयण पॉलीन त्याच कोवेतान सुपिरियर जाली आनी तिणें आपले भयणी सवे हे धाकटे भयणी सवे भाग्योतपणाचे गूण पळयले आनी तेन्ना तिणें एक ताका बूक बरोवंक लायलो आपल्याच जिविताचो ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय सोल हो बूक आयज पर्यंत जायती वाचून ताचें प्रेरणा आपणायता 1896 वर्सा तेरेजा 24 वर्सांची पिरायेर 23 वर्सांची पिरायेर दुयेंत पडलें आनी 18 म्हयने सुमार ते एपिडेंत कश्टवले आनी उपरांत 24 वर्सांची पिरायेर तें सेप्टेंबराचे 30 तारखेर 1897 ह्या वर्सा ते मेले एक म्हणणें भाग्योन तेरेजाचें आसलें तें म्हणल्यार आय वॉन्ट टू स्पेंड माय हेवन डुईंग गूड ऑन अर्थ म्हजो स्वर्ग ह्या संवसारांतूच बरें करून हांव जियोंक सोदतां ते भाशेन ताचें म्हणणें आसलें आनी आनी एक आसलें ताचें आफ्टर माय डेथ आय विल लेट फॉल अ शावर ऑफ रोजीस म्हज्या मरना उपरांत हांव गुलाब शिवरायतलें आयज पर्यंत आमी मागणें करता तेन्ना ताचें इंटरसेशन घेवन मागता तेन्ना मोगाचें फूल तुजें आमचेर उडय हे भाशेन म्हणटा बाबडीलो 1923 वर्सा उपरांत पाप साहेब पियूस इकरावो हाणें ताका भक्तिवंत म्हणून बिएटिफायड केलें 1925 वर्सा ताका भाग्यवंत म्हूण पाचारलें आनी उपरांत जॉन पॉल II हाणें ताका डॉक्टर ऑफ द चर्च हो टायटल दिलो तेरेजा कॉन्वेंटांतलें भायर सरूंक ना पूण तरी आसतना ताच्या वावराक लागून हो डॉक्टर ऑफ द चर्च हो टायटल ताका पाप साहेबान दिलो आयज संदेश दरेकल्याक आमकां कितें तेरेजाचीच उतरां घेवन
To pick up a pin for the love can, if convert a soul, it's worthwhile doing. जो वावर आमी करता तो मोगान करूंक, सादेपणान करूंक, वावरांतल्यान देवाची मुजरी फावो जावंक. आयज शिशू वर्तमानांतूय जेजू आमकां उगडास करता धाकट्या भुरग्यां भाशेन जावं. भुरग्याचो विस्वास आपल्या आवय बापायचेर, आमचोय विस्वास देवा बापाचेर आसूंक. दुसरे सुवातेर भुरग्याक कितेंय दिलें जाल्यार देर इज अ सेन्स ऑफ ऑ ऑर वंडर म्हणटा आमी. ते सारकें उमेदीन पळयता ताका कसली वस्त दिली जाल्यार तें भुरगें ताची भितरली भावना एके भाशेन उक्ती जाता. समाज पळोवन वो सृश्टी पळोवन देवाची आमी तेंच सेन्स ऑफ वंडर आमचे मदीं आसूंक आयज वर्तमान आमकां उगडास करता. तिसरे सुवातेर भाव भुरग्याक तर आमी एक ताका हात लायलो वो ताचे सगळें मोग दाखयलो वो रोखडोच मोग परत येता. द रिस्पॉन्स ऑफ लव. हीच भाशेन देव आसा आमचो देव आमचे सगळें दाखयता जाल्यार हो रिस्पॉन्स ऑफ लव आमचो देवाक दिवंक आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. भाग्यवान तेरेजाची मोजत आमकां मागुया. जें कितें आमी करता तें देवाच्या मोगा खातीर करूंक आनी जो सदांचो वावर आसा तो तातूंत आमी देवाचें आसणें पळयता वो एके भाशेन कंप्लेन करता. खंयची वाट आमी धरता. डू वी डू आवर डेली टास्क विथ लव ऑर डू वी कंप्लेन अबाउट दिस टास्क. हें आमकां विचारुया. भाग्यवान तेरेजा आमकां मजत करून सादेपणान जिवंक, वावरांतल्यान मुजरी सोदून काडूंक आनी देवाक लागीं सरून दुसऱ्याक वचोन मागूंक. आमी उबी रावया. सत मानता देवाक, सत बलिदार बापाक, स्वर्गान तुमच्या आसतना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या दासपदाक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्यान गोड सांबाळलो, आंकवार वळयताय सांबाळलो, हॉस्पिटल कावतणेक वचसले, ताका गुस्तान चडलो, तो मेलान ताका पिलो, तो मेल्यांमध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतल्यान जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सत बलिदार बापाच्या वळखियान बसला, तुय तांचें मेल्यांची मुजत करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र वखदांचो एकठांय, पातकाचे भोगसय, कुडीचें जेवण, संसाराचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान बी आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान बी आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मेक बी व्हड जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. भोव कोनवड्या बापा, खालतिकायेचें, विस्वासाचें आनी मोगाचें सर्व मनशाचे सोडवणेक वचत तुका समर्पिल्लें भाग्यवान तेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता आनी आमचेंय जिवीत ह्या जिवीच्या बलिदानांत
मनशाचे सोडवणे पासत तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांदावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सोय तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. सोय तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेची आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हें वारवतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन बाबडताचो घट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओवलो खाता आनी एका आसूसलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेसां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन धरून दिता आनी सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ल्हान ल्हान वस्तू देवाच्या मोगा खातीर करूंक आनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाची मजुरी सोदूंक आमकां आदारान करपाक जेतून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनात रेखता.
तर आमकां तुजे उदारकाक नुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. पृथ्वीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं भाग्योन तेरेजाच्या काळजा वरी आमचीं काळजां तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाच्या उशान दिसान दीस अदीक पेटोय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा पोरमणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गाण्याचो अंक F24. जो कोण मोची सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जोया तुमचो दोनी आसा तो या सोलो
mozo, zo cor moji seva corta, tane mozo patalar corso, zoia tum sodoniasa, toiasto